महिला काँग्रेस पॅरा टिचर्सांच्या ह्या आंदोलनात वांटेकार जाल्ली. आतां तांचेर IPCच्या 143, 147, 341, 332 आनी 323 कलमां खाला गुन्यांवाचे आरोप नोंद केल्यात. बेकायदेशीर जमाव, दंगलीचो यत्न, सरकारी अधिकाऱ्यांक ड्युटेचेर आडावप, अधिकाऱ्यांच्या आंगार हात घालप, इजा करप असले हे आरोप. महिला काँग्रेसीची वावुरपी म्हापशा GMFC कोर्टान केसीक गेल्ली. हांकां आमकां डेमोक्रेसी उरूना. आयज पळयात तुमी सेक्शनां लायल्यान आमचेर सेक्शन 143, 147, सेक्शन 341, 332, सेक्शन 323 रेड विथ 149 ऑफ IPC. आमी कितें हल्लो केल्लो, आमी गुंडागिरी केल्ली. आनी इफ यू सी द कॉपी, ओके, देर आर अराउंड 21 समथींग आमचेर तेणी हें घातल्या, कोणे पुलिसांनी विटनस घातल्या 21. आनी हितूंत पळोवपाक गेल्यार सगळे कोण आसा, सगळे विटनस आनी 5 विटनस कंप्लेनीन केल्या ते पर्वरी पुलीस स्टेशन. म्हणल्यार आयज गव्हर्मेंट, दीस BJP गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इज युजींग देअर मशिनरी, द गव्हर्मेंट मशिनरी. ही इज द होम मिनिस्टर, Parrikar is the home minister, and is using these poor police officers, is using the government officials, the government machinery against us as witnesses. My question to Parrikar is, why there is not a single independent witness? Tuka henka kidak? Henka, they have to bow down to you because they are with you, they are working with you. This is a fabricated case. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते.